सो सेशन जॉईन झालेल्या पुराजनाक स्वागत करता. तुम्ही संडेचे हे टाइम मारी नेक्स्ट डे 1 घंटा खातीर आमी खंयचे पूण एक देवाल भक्ती विशय आयकुचे एवरी संडे प्रयत्न करता आसत. सो तुम्ही पुराजनाक धन्यवाद करता. कृतज्ञ आसा की हे सांद्रे तरी सेव करचेक तुम्ही पुराजन दिता आसत. ह्या प्लॅटफॉर्म व्रज गोपी माताजी विश्वांबर प्रभून स्टार्ट करून दिलेले आशिल्ले. सो तांगेले एक आशीर्वादांनी हे सेशन मुखार सरता. एक प्रार्थना करून मुखार सर. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे आराध्यो भगवान् व्रजेशतनय तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवतु वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवत प्रमाणममलं प्रेमपुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमितं तत्राधर परम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। स्वामी नरसिंह कवचाचे डिस्कशन कंटिन्यू करूया. लास्ट टाइम आम्ही सुरेश 8 श्लोक पळयले. आज ही 9th देखून 20th ते कवर करचे ट्राय करूया. सो नरसिंह कवच पेशी मुंचे पेशी पुढे नरसिंह देवाला एक आम्ही एक प्रार्थना करून हे सेशन स्टार्ट करूया. आम्ही तिन्ही श्लोक 3 पंथा म्हणता. तुम्ही अनम्यूट करनासी रिपीट करूचो. जय नरसिम्हा श्री नरसिम्हा जय जय नरसिंह देव प्रह्लादेश जय पद्मा मुख पद्म प्रिंगा जय नरसिम्हा श्री नरसिम्हा जय जय नरसिंह देव प्रह्लादेश जय पद्मा मुख पद्म प्रिंगा जय नरसिम्हा श्री नरसिम्हा जय जय नरसिंह देव प्रह्लादेश जय पद्म मुख पद्म प्रिंगा नरसिंहो महासिंहो दिव्यसिंहो महाबलः उग्रसिंहो महादेव संवजश्चोग्रलोचनः नरसिंहो महासिंहो दिव्यसिंहो महाबलः उग्रसिंहो महादेव स्तंभजश्चोग्रलोचनः नरसिंहो महासिंहो दिव्यसिंहो महाबलः उग्रसिंहो महादेव स्तंभजश्चोग्रलोचनः उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युर्नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युर्नमाम्यहम्. सो ये नरसिंह कवच ब्रह्मांड पुराणांतू हे 30 श्लोक संतू प्रल्हाद महाराजांना नरसिंह देवा खातीर सांगचे. कवच म्हळ्यार खंयच्याक आमकां शील्ड करचेक आमगेले रक्षणा खातीर. आनी आमी कितें कवच म्हळ्यार नॉर्मली आमी हे देहा संबंदीत जावन लेखता ती हे देहाक कसं जायना अशी एक कवच म्हणून जाल्यार ही आमी आमकां एक कसं की एक आध्यात्मीक एक जगत आसा आनी एक मनाची मनोस्थिती वयस आमगे पुराजनाली तांतूय आमकां रक्षण जावपाक देहाक कशी कसले एक कश्ट येवच्या पुरो जाल्यार वेदशास्त्र सांगता ती खंयचे नमुने कश्ट भ्रम मस्त सकड
खंयची खंयची स्थरार याचे असाध्य आसा. भूत प्रेत खंयची खंयची स्थरार जाता. सो आमी हे स्थूल रुपार एक कवच म्हणजे स्थूल रुपार एक रक्षण न्ही, मात सूक्ष्म रुपार वय आमी तें रक्षण एक खातीर आवाहन करता आसत की आमकां पुरा रुपारी देहारी मनांतू आध्यात्मिक रुपारी पुरा रुपार देवान रक्षण कोरता. आमी फुड कशें पळयलें अशी पुरे काळांत तांणी अर्जुनानी पशुपात अस्त्र करतना तांणी मंत्रोच्चार करूनच तें शस्त्राचे उपयोग करता आशिल्ली ती. म्हळ्यार ही स्थूल रुपारी कसं नाही एक म्हणतात शस्त्राचे उपयोग जायना, सूक्ष्म रुपार वय जावचे साध्य आसा. तो आमी पळयत की आमकां सूक्ष्म रुपार वय रक्षण जावप आनी ते व्हड महत्वाचे विशय. आमी हे हांवें पळयलें की कशी भागवतमांतू नारायण कवच इंद्रान उपयोग केलेले वृत्रासुरांक. सो हांतू नरसिंह कवचांतू आमी एक एक आमगेले देहाचे भागाक देवाल सुद्दां उडगास करून की देवाल ते कशें आसा, देवाल मुख कशें आसा, देवाल हात कशें आसा, तशी म्हणटा म्हणटा आमकांय देवान रक्षण कोरका म्हूण तशी ते प्रार्थना करचें. म्हळ्यार जी आमगेली ते चेतना शक्ती आमी आमगेले देहात स्तरारी आसता केन्ना आमगेल्या देहा विशीं आमी केन्नाची आमगेलें चिंतन एक आसता म्हूण पळोवं येता. ताकाची आमगेले देहाचे विशय आम खंयच्याक भारी एक ते प्रिय आसा, भारी एक आमी ताचे विशय चिंतन करता ती ताजेची एक देवा वय कनेक्ट करून सोडल्यार तेन्ना आनीकय ते देवा उडगास करचे सुलभ जातलें. येना की येना प्रकारेण कशी पूण करून आमी आमगेले एक विशय चिंतन करचो करून हळू करून आमगेले जीवन तूं आनीकय चड विशय देवाल विशय कशें चिंतन करूं शकता तें तातूंत मुखार वचचे प्रयत्न करता. सो हें एक प्रकार ब्रिज नरसिंह कवच की आमी आमगेले विशय चिंतन करता ती देवाल विशय चिंतन करता ती आनी हें एक ब्रिज सी जाता रक्षणे खातीर प्रार्थना करतना आमगेले एक चेतना शक्ती देवालोट कशी जोडसूं येता ताचें एक चिंतन हें प्रार्थना. सो आमी लास्ट टायम 8 श्लोक ते केलेले. आतां आमी 9 श्लोक आयकुया. स्मृतिं मे पातु नरहरि मुनिवर्य स्तुतिप्रियः नासं मे सिंहनासस्तु मुखं लक्ष्मी मुखप्रिय. आमी हांतू प्रार्थना करचें प्रल्हाद महाराजान की ते नरहरी की कोणाक व्हड व्हड ऋषी मुनी मुनिवर्य प्रार्थना करता ती हें देवाक तसले ते नरसिंह देवाक मुगेलें स्मरण शक्ती उडगास दवरची शक्ती तें देवान रक्षण कोरका म्हूण. आनी मागीर अशी सांगता ती की हो मुगेल नांकाक रक्षण कोरका देवान खंयचे ह्या देवाक एक सिंहाल नांक आसा त्याचे देवान मुगेल नांकाक रक्षण कोरता. आनी आनी ते खंयची तें देवाल मुख लक्ष्मी देवीक प्रिय जावन आसा ताणे मुगेल मुखाचें रक्षण कोरता म्हूण तशी हें नरसिंहा प्रार्थना म्हूण. सो हांतू एक स्मरण शक्ती विशय सुरेश सांगिल्लें आसा कसलें की आतां आमी कसलें प्रार्थना कोरता जाल्यार पळय आमकां स्मरण शक्ती जावका. स्मरण शक्ती उडगास शक्ती नासल्यार कसलेंय करचें एक भारी कश्ट. आनी स्मरण शक्तीचें तें एक भारी एक ताचे पुरा कशी चांग उपयोग कसो न्हय केन्ना आमी आमगे स्मरण शक्ती देवाक स्मरण करच्या खातीर उपयोग करतात. सो आमगे स्मरण शक्तीक आमी देवा लोटू कितले चड कनेक्ट करता ती तितले आमगेली ती स्मरण शक्ती म्हणटात पळय ताचे एक ते आध्यात्मिक उपयोग जाल्ले निमित्त ते आनीकय ते एक निर्मल जावन देवाल वेल केंद्रीत जावचे साध्य आसा. ताकाची हें स्मरण शक्तीचें महत्व भारी आसा. ताकाची हांगा प्रल्हाद महाराज प्रार्थना करून दाखयता आसत की देवा तूं मुगेलें स्मरण शक्ती रक्षण करी. स्मरण शक्ती रक्षण केल्यार ते मुगेल हातूं तें मुगेल हातूं तें कॅपॅसिटी आसतली मुगेल हातूं तें एक करचें तसलें तें एक शक्ती आसतली तूं उडगास दवरचें तसलें आनी तूं उडगास दवरचें आनी तुगेले संबंदीत तशें पुरा विशय उडगास आसल्यार तुगेले भक्ताले शास्त्रा विशय आनी कसन तुगेले क्षेत्रा विशय हो पुरा स्मरण शक्तीन तूं उडगास आसल्यार देवा तेन्ना हांव तुगेलो ओटू केन्नाय हांव दूर ना तुगेलो ओटू कनेक्टेड आसता म्हूण तांची न्हू देवाल स्मरण करतना देव थंय आस म्हळ्यार खंडीत म्हूण तशी त्या प्रकारे आमी हांगा प्रार्थना करता आसता ती तशींची आतां पळयल्यार लक्ष्मीक हें सिंहालें हें प्रिय जावन आशिल्लें मुखम लक्ष्मी मुखप्रिय म्हूण जावन सिंहालें तोंड पळयल्यार कोणाक जाल्यार भंय करतलें
जाल्यार हांगा सांगता आसा हें लक्ष्मी देवीक भारी हें प्रिय नरसिंहदेवालें मुख म्हूण पुरा जना हें भयी कोर्स तसल मुख निजावन सिंहालें अशें सांगिल्लें आसा की लक्ष्मी देवीक भारी प्रिय तसलें की लक्ष्मी देवी तो आराध्य जावन आशिल्लो तो नरसिंह देव सो प्रल्हाद महाराजान सांगता तसल तें नरसिंह देवालेक मेगेल मुखाचें रक्षण करी तांणी प्रार्थना करता तांचे श्लोक पळयात सर्वविद्याधिपः नरसिंहो रसनं मम वक्त्रं पात्व इन्दुवदनं सदा प्रह्लादवन्दितः खंयच्यो विशय ना म्हळ्यार सर्व विद्यादी म्हळ्यार नरसिंहदेवाक पुरा खंयच्यो विशय गोत्ता पुरा गोत्तस म्हूण तसले त्या नरसिंहदेवाक मेगेलें पातू नरसिंहो रसनम म्हळ्यार खंयचे विशयाक टेस्ट करचें खंयचे विशयाक स्वाद तें आमकां आस तें एक रक्षण करी म्हूण मागीर देवा सांगता की खंयचें तुगेलें इंदू वदन म्हळ्यार चंद्रा म्हणके चंदशील तें मुख प्रल्हाद महाराजा सांगता की मेगेल मुखाके रक्षण करी सो हांगा आमी पळयत की प्रल्हाद महाराज जिब्बेचें टंग ताजें एक रक्षणा खातीर मागता जाल्यार की आमकां तस की आमी सांगतात पळय सरस्वती देवीची ते खंयचे विद्या कोणी बुदोवंत तसल्यार उलोवच्याक कोणाक उलोवच्याक एक म्हणटात पळय चंदकोन येता जाल्यार अशें सांगतात न्हय हागेले जिब्बेर सरस्वती बसल्या म्हळ्यार कसं की एक विद्याचे एक व्हड विशय सरस्वती देयन ते जिब्बेर आसप म्हूण तशें सांगतात सो तशी तें एक देवाक रक्षण करचें म्हूण सांगता आनी आतां अशी पळयल्यार आमकां शास्त्रांत सांगिल्लें आसा की आमी केन्ना देवाल नामस्मरण करता ती हरे कृष्ण मंत्र म्हणटा देवाल नामस्मरण करता ती तेन्ना कृष्ण आमगेल जिब्बेर नांदता म्हूण म्हळ्यार कशी तें एक प्रकारारी काल्यालें मात्ते रे कृष्णान नांचिल्लें आनी ते काल्याक माड्डोवन तागेले पुरा दोश तागेले ते पॉयझन आशिल्लें विश आशिल्लें तें पुरा भायर पडलें तशींच आमी केन्ना देवाल नामस्मरण करता ती तेतून आमगेल जीब म्हळ्यार वय काल्या मणकेची आनी ते देवाल नामस्मरण करतना देव आमगेल जिब्बेर नांदता म्हूण आनी आमगेल हातीर ते पुरा दोश भायर पडटा ती म्हूण त्या प्रकार सो हांगा प्रल्हाद महाराज ते एक जिब्बेचें रक्षण करी म्हणून तशी नरसिंहदेवाले प्रार्थना करतात नेक्स्ट श्लोक पळय 11 नरसिंह पातु मे कण्ठं स्कन्दो भूभृदनन्तकृत् दिव्यस्त्रशोभितः भुजो नरसिंहो पातु मे भुजौ नरसिंह पातू मे कंठम कंठाचे थ्रोट हाचे रक्षण करी म्हूण तूं सगळ्यांची भूमंडल हें तूं रक्षण करता आनी कितलेकी सकळ भरअनंत कृत कितलीशी सकळ लील दाखयत देवा आनी तुगेल पुरा दिव्यास्त्र शोभित भुज तुगेल भुजारी कितले सकळ हें शस्त्र आसा तें दिव्य जावन आशिल्लें सो तशें त्या देवाक मेगेल भुजालें रक्षण करी म्हूण सो हांगा कंठाचें रक्षण आनी भुजाच्या रक्षणा खातीर प्रार्थना करता असो आतां आमकां कोणी म्हणटात पळय बाय पार्ट येता बाय हार्ट येता तेन्ना अशी सांगतात पळय कंठस्थ येता ताका म्हळ्यार पुरा हें प्रार्थना और श्लोक कंठस्थ येता म्हळ्यार कंठस्थ म्हळ्यार कसं ना की ताका इतलो उडगास आसा की तें रेडी आसता कंठांत केन्ना जेवका तें सांगेत ताका तें कंठस्थ म्हूण सो त्या प्रकारारी ते कंठाचे रक्षण करी म्हणून प्रल्हाद महाराज सांगता आनी त्या मानान भू भरअनंत कृत कितलीकी सकळ विशेष लील करून दाखयलेलं आसा वरहादेव जावन हे भूमिदेवी उकळलेलें कृष्णान एक बोटारी गोवर्धन पर्वताचें उकळलेलें सो हांगा प्रल्हाद महाराज प्रार्थना करता आसा देवा तुमी कंठाचें रक्षण करी तसलें की हांव तुगे लिला विशय सांगेत उलोयत हें कंठा दुखून म्हाजेल उपयोग तेव्हा तुगेल विशय तुगेल स्मरण करता करता तुगेल विशय सांगच्या खातीर ते म्हगेल कंठाचे उपयोग जावं हे म्हगेल कंठाचें रक्षण कर देवा प्रल्हाद महाराज प्रार्थना करता सो आतां 12 श्लोक 12 करौ मे देव वरदो नरसिंह पातु सर्वतः हृदयं योगिसादिश्च
निवासं पातु मे हरि। सो हांगा करऊ मे देव वरदो नरसिंह पातु सर्वतः म्हळ्यार ही हांगा म्हगेले हत्ताचे रक्षण करी म्हणून प्रल्हाद महाराज सांगता आसा आणि पुरा दिकेन पातु सर्वतः पुरा दिकेन देवा रक्षण करी म्हणून हृदय योगी साध्यस्य म्हळ्यार खंयची खंयची व्हड योगी जन तुगेले विशेष स्मरण करून तुका प्राप्त करता ती तसले ते आणि तांणी तांगेले हृदया भितरी तुगेले स्मरण करता ती तसले ते देवान हरीन निवासम पातु मे हरी तसले ते हरीन मेगेल हृदयाचे रक्षण कोरता सो हांगा एक प्रकार पळोवं येता की खंयचे हातान प्रल्हाद महाराज सांगता असं खंयची हातान ते देवता जना आशीर्वाद मेळटा म्हणून म्हणजे इंद्र आदी ब्रह्म इंद्र आदी वायू आदी हांगे पुरा जनाक आशीर्वाद खंयचे खंय दुखून मेळचे देवाल अभय हस्तान आणि साधारण जावन आशिल्ले जनाक हे देवता जनाल अभय हस्तान आशीर्वाद मेळटा म्हळ्यार कोणाले अभय असताना साधारण जनाक आशीर्वाद मेळटा तांकां आशीर्वाद मेळटा तसले ते देवता जना आशीर्वाद मेळटा तसले अभय हस्त देवा तुगेले तसले देवा तूं मेगेल हस्ताचे रक्षण करी म्हूण त्या प्रकारारी हांगा प्रार्थना करता आसत ही हांगा सांगीत आणि त्या प्रकारार मागीर हांगा देवाक सांगताची की ते हृदयान तूं देवा तूं निवास करता का ते एक मेगेल हृदयाक एक रक्षण करी म्हणून हांगा प्रार्थना करता तशी आता मी नेक्स्ट श्लोक पळोवया 13 मध्यं पातु हिरण्याक्ष वक्षकुक्षी विदारणः नाभिं मे पातु नरहरि स्वनाभि ब्रह्म संस्तुतः। म्हळ्यार मध्यम पातु हिरण्याक्ष वक्षः म्हळ्यार तागेलें हृदय पिंदून काणू म्हणटात पळय पोट पिंदून काणू तसले ते एक हिरण्यकशिपूलें संहार केलेले त्या देवान म्हणटा पळय वक्ष कुक्षी विदारण म्हळ्यार कुर्ट वेस्ट ते मेगेले कुर्टाक रक्षण कोरता आनी तशी नाभिकय रक्षण कोरता म्हणून ते कशी खंयची नाभी तुगे देवा तुगेल नाभी म्हळ्यार कसं न्हय ब्रह्म संस्कृत ब्रह्मान ते ब्रह्मान जन्म आयिल तुगेल नाभी दोकून तसले ते नाभी उडगास करून म्हळ्यार देवाल नाभी उडगास करून आमगेल नाभीचें रक्षण करी सो आमी पळोवं येता लास्ट टायम आमी नरसिंह देवा लिला पळयताना देवान ते पिंदून तागेले हृदय पिंदून तागेले पोट पिंदून तागेले अंत भायर काडलेले म्हणून आनी देवाल भावन कसं नाशिल्लें म्हळ्यार ह्यांची पोट्टा दुखून न्हय प्रल्हादाल जन्म येयलें ताकाची देवान दोन वस्तू केल्ल्या म्हणून सांगिल्लें आसा ताका त्या अंताक दवरून तागेले भक्ताल प्रल्हादाल उडगास करून देवान हे साधारण मट्टान ह्यांच पोट्टा दुखून म्हगेले भक्त प्रल्हाद येयल न्हय ताका देवान ते हारा म्हणके घाल न्हू तागेले ताका स्वयं ते स्विकार केले देवान म्हणून आनी त्या अंताक हारा म्हणके घालचे पशी फुडें ते अंत पळयले के देवान आनी तूं आनीक एक प्रल्हाद जावं ना न्हय आनी तूं दोकून न्हय एक प्रल्हाद आयलो आनीक जावं ना न्हय तसले ती भावनेन ते नरसिंह देवान ते पोट पिंदून तागेले अंत काडलेले म्हणून हिरण्यकशिपून सो त्या प्रकारार आमी पळयता आनी नाभी एक्चुली देवाल नाभी म्हळ्यार कसं न्हय म्हणून पळयता एक्चुली आमगेर नाभी म्हळ्यार तूं एक्चुली कांय उपयोग आसना तूं कसं न्हय म्हळ्यार कसं नात कसं न्हय तूं येवची ना जाल्यार आमी पळयता की देवाल नाभी म्हळ्यार कसं तें ब्रह्मची तांत जोखून जन्म आयलो हें साधारण म्हणटा ह्या जगत्यान पळयता की जन्म येवची म्हळ्यार एक भारी कश्ट आसता म्हळ्यार ते म्हणटात पळय दुख्खान तें एक व्हड दुख्ख उडगास आसना आमकां कोणाकची जर ते जन्माचें दुख्ख म्हळ्यार 9 म्हयने ते पोट्टा बैसून हांव सुखय चार्डाक तसं न्हय कितले व्हड ते कश्ट लेबर पेन म्हणटा ताका म्हळ्यार ते हांव सुका गोतू आनी ते चार्डाक गोतू कसं म्हणून एक प्रकार आसता कश्ट जाता जन्म येताना जाल्यार हांगा पळयता हांगा देवालें नाभी दोकून ब्रह्मान अशी जन्म येयलें जन्माल तें स्वरूप दाखोवन येयलें आनी हांगा जन्म येताना चेडवान रोडचें जाल्यार आमी पळयता की ब्रह्मान ते नाभी दोकून प्रकट जलसिताची देवान कितले की सकड प्रार्थना दिल्ली सो हें कितले एक नमुन्याचें एक व्हड विशेश हें देवा लिला म्हूण पळयता
एक एक देवाल भागाचे कसन कसन ते एक शक्ती असं विशेष शक्ती ते प्रल्हाद महाराज ते प्रकार उडगास करून आम्ही आमगेल खातीर कशी रक्षणा खातीर मागून घेवेत ते प्रल्हाद महाराज आमकां दाखयता. नेक्स्ट श्लोक 14 ते 14. ब्रह्माण्डकोट्यकाट्यम् यस्यासौ पातु मे कटिम् गुह्यानां मे पातु गुह्यानां मन्त्राणां गुह्यरूपधृ ब्रह्मांड कोटय काठ्यम यस्यासौ पातु मे कटिम म्हळ्यार हे कुर्टा खातीर हिप्स आणि तू कोणाला हिप्सार सगळ्या पुरा लोक धारण करून घेता देवा तू म्हणून तसल ते देवाल ते कुर्ट देवाल हिप्स तागेर उडगास करून आमगेले हिप्सा खातीर कुर्टा खातीर रक्षण करचें म्हणून. आणि देवाक म्हळ्यार देवाक पुरा प्रायव्हेट पार्ट्स पुरा हाचे खातीर रक्षण कोरका म्हूण तशी हांगा हें आसा म्हूण. आणि गुह्यम मे पातू गुह्यानाम म्हळ्यार कसन नमुने गुह्य तो विशय देवा तुगेलो हो हे पुरा विषय तशी म्हणून प्रल्हाद महाराजांक उडगास करता आसत. नॉर्मली आमकांय म्हणटात पळय आमगेल देहाचे एक बल आमी उठोवच्याक बसच्याक आमगेल कुर्टारी असता ती म्हणटात पळय कोणाक समराप बुजायना कसं कुर्टा बल ना अशें म्हणटात पळय कुर्टा दू की जाल्यार उठोवच्या बसच्या जायना म्हणून तशी त्या प्रकारारी म्हणटात ती नरसिंहदेवाक प्रार्थना करतात. आणि आमी पळयत अनंत शेष जावन कशी देव सगळे लोक उकळता आणि विराट रूपाचे आमी पळयत की कशी ते सगळे पुरा लोक देवाल कुर्टा वयर देखून पुरा ते शेक ते एक दर्शन असता म्हणून पळयत आणि हे पुरा सगळे लोक जगत हे देवाल कुर्टाचे ताची शक्ती री ते पुरा धारण करून घेतील त्या प्रकारारी हांगा प्रल्हाद महाराज प्रार्थना करून आमकां रक्षणा खातीर आमी कशी रक्षणा खातीर प्रार्थना करयत ते दाखोवन दिता. 15 श्लोक नेक्स्ट 15. उरु मनोभव पातु जानुनी नररूपधृ जङ्गे पातु धराभार हर्ता योऽंसौ नृकेसरी हांगा म्हणटा ती उरू मनोभाव पातू म्हळ्यार तो तो कोण जानुनी म्हळ्यार रूपद्रीक कशी तो सगळ्यांची पुराजनाक म्हणटात पळय कामदेव कशी पुराजनाले आकर्षण करता तशी आणि ते खोड एक विशेष म्हळ्यार हांगा जांगी थायज ताचे एक चंदाय आसा म्हणून सांगिल्लें आसा. सो त्या देवान थायजाक प्रोटेक्शन दिवका आणि कशी म्हगेले नीजाक पांयाक अशी रक्षण कोरका आणि काफ तळवी देवा तशी तू रक्षण कोरका कशी तू सगळ्यांची म्हणटात पळय पुरा धरभार हरतः म्हळ्यार सगळ्यांची तू हे भूमंडलाचे कसन एक एक कष्ट त्या पुरा तू काडता जंगे पातू धरा भर हरता म्हळ्यार ते पुरा कष्ट तू निवारण करून दितलो तसल देवाक तू म्हाका रक्षण करी म्हणून देवाल थायज जांगी म्हळ्यार भारी एक अट्रॅक्टिव्ह म्हणून सांगिल्लें आसा. जनरली वयते एक आकर्शणा खातीर तो खोड विशय म्हणून सांगिल्लो आसा. म्हळ्यार आमी शास्त्रांत पळयत की नरनारायण ऋषी तांणी ध्यानांत बसताना इंद्रान पुरा जनाक अप्सराक पेटयलें तांगेले ते ध्याना देखून तांकां भंग करच्याक तांकां ते आकर्शण करून तांणी कसं ते ध्याना बशिल्लें तांकां देखून भायर हाडच्याक ताका इंद्रान पुरा अप्सरा जना पेटयलें जाल्यार तांणी ते येवं नव्हतांनी तांकां कळटा इंद्र कसं प्रयत्न करता असं म्हणून आणि त्यातनं अशी सांगिल्लें आसा की नरनारायण ऋषी तांगेले जंगे देखून इंद्रान पेटयलेले अप्सरा की ना लक्ष कटल्यांचंद अप्सरा उर्वशी देवाल जंगे देखून भायर आयली म्हणून म्हळ्यार तसली ती उर्वशी त्या पुरा कोण अप्सराक इंद्रान पेटयलें पळय तांगेल पुरा जना कशी इतकी लक्ष कट्टायना ती चंदी आशिल्ली ती उर्वशी म्हणून आणि तीच उर्वशी मागीर ते स्वर्ग लोकांत चमकली म्हणून तशी आमी पळयत आनी तूं देवाल जांगी फायजाचे उडगास करता की खंयचे हे आमगेले लोकांत तूं कसने आकर्शक आस म्हूण जाल्यार आमी पळयत ती देवाली शक्ती आणि तशी देवाल तें स्मरण करूं येता की कशी हें पुरा देवाल्यांची आणि कशी काफ्स तळवीन ते आमगे सगळें बॉडी वजन ताजेर सगळें देहा वजन येता
तशी देवा तू सगळे हे भूमंडलाचे सगळे लोकाचे पुरा एक एक प्रकार म्हणतात पळय कष्ट धारण करून तू पुरा जनाला निवारण कष्ट निवारण करता तो तशी आम्ही हा देवाक प्रार्थना करतात नेक्स्ट श्लोक करवाचे आम्ही 16. सुराराज्यप्रदः पातु पादौ मे नरहरीश्वरः सहस्रशीर्षा पुरुषः पातु मे सर्वशस्तुनम्. म्हळ्यार सुर राज्य म्हळ्यार कसने पुरा जेनाक ऐश्वर्य देवाल देवाल दयेन नव्हते खंयचे प्रकाराचे ऐश्वर्य असे साध्य असं तसं त्या देवाक पादव म्हळ्यार देवा पाययाचे रक्षण करी कोणाला ते चरणकमलान आशीर्वादान पुरा ऐश्वर्य मेळचे साध्य आसा तसं ते देवा एकल पायाचे रक्षण करी म्हणून तशी प्रार्थना करता सो एक प्रकारान आम्ही पुढे येता की हे हांगा सांगिल्लें आसा की सहस्र शीर्षा पुरुष म्हळ्यार पुरा कितले की सहस्र शीर्ष म्हळ्यार कितले की देवालें मुख आसा पुरा दिकेन सो पुरा दिकेन दोकोन म्हाका देवा रक्षण करी म्हूण म्हाका तशी देवान सांगिल्लें सहस्र शीर्षा पुरुष म्हळ्यार आमी पळयता की पुरुष सुक्तांतूय अशी आसा सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्रा सहस्र पात अशी म्हणून पुरुष सुक्तांतूय ती प्रार्थना करची आसा सो पुरा दिकेन देवा तुगेलें मुख आसा सहस्र शीर्षा तूं तशींची पुरा दिकेन कसनेपुणी कष्ट आयल्यार देवा तुगेलें रक्षण करका म्हणून तसली ही एक प्रार्थना 17th श्लोक पळय मोहग्रः पूर्वतः पातु महावीरग्रजोन्नितः महाविष्णुर्दक्षिणे तु महाज्वालस्तु नैऋतो. महाग्रो पूर्वतः पातु महावीराग्रजो अग्नितः म्हळ्यार तुगेलें इतलें एक भयंकर जावन आशिल्ली एक तुगेली पर्सनॅलिटी तेव्हा म्हाका पूर्व दिकानय रक्षण करी म्हणून आता ह्या एक एक दिकान प्रल्हाद महाराज सांगता म्हळ्यार सूक्ष्म रुपार जावं स्थूल रुपार जावं कसने एक प्रकाराचे खंयचे दिकान येवचे पुरो ताका एक एक दिकाची उडगास करून प्रल्हाद महाराज तशी प्रार्थना करता असो आणि तुगेल्या किना होड कोणी असाव्या देवा महाविराग्रजो म्हणून देवा सांगता असा सो साऊथ इस्टा दखून दक्षिण पूर्व दिका दखूनय मुगेल रक्षण करी दक्षिण पूर्व दिकाचे देव अग्नी सो त्या दिकान दखूनय म्हाका रक्षण करी दक्षिण दिशा दखून महाविष्णूर दक्षिणे तू दक्षिण दिशा दखून विष्णूले ते आराध्य जावन आसा सो त्या दिकानूय म्हाका रक्षण करी म्हणून सो आणि मागीर पश्चिम दक्षिण पश्चिम दिशा साऊथ वेस्ट त्या दिशांनी म्हाका प्रयत्न करी सो आमी केन्ना दिशा विशयी पळयतना आमी अंत करून हे श्लोका देखून पळयता इस्ट देखून स्टार्ट जावन ते सगळे क्लॉक वायज वचून ते फुल आपास फुल सर्कल जाता म्हळ्यार इस्ट साऊथ इस्ट साऊथ वेस्ट तशें जावन पुरा दिकान आमी ते कवर करता पुरा दिकान देखून प्रल्हाद महाराज रक्षण खातीर मागून घेता आसा सो ह्या पुरा दिकेन तूं एक ताचें एक दैवत आसा ती कशी आमी सांगली पळय की दक्षिण पूर्व दक्षिणाचे अग्नी आसा तशींच ते एक दिकाचे एक दैवत आसा ती कोण ते आराध्य जावन आसा ती सो देवा हे पुरा दिकेन देखून कसनेपुणी दक्षिण नासी कश्टी नासी देवा तुका म्हाका रक्षण करी म्हणून प्रल्हाद महाराजांका प्रार्थना करून घेता हाजी नेक्स्ट आमी पळोवया 18th श्लोक 18 श्लोक पश्चिमे पातु सर्वेषु दिशि मे सर्वतोमुखः नरसिंह पातु वायव्यां सौम्यं भूषणविग्रह. सो हांगा आपास पुरा दिकेन आता पश्चिम दिशेन रक्षण करी म्हणून तुगेलें मुख पुरा कडेन आसा सर्वतोमुख पुरा दिकान तुगेलें मुख आसा ताका एक दिकान आपास रक्षण करी म्हणून मागीर उत्तर पश्चिम उत्तर पश्चिमाचे आराध्य देव जावन आसा वायू म्हणून सो थंय देखूनय त्या दिकान देखूनय म्हाका रक्षण करी जाल्यार तुगेलें रूपाची सौम्य भीषणम विग्रह तुगेलें रूपच एक भूषणाची म्हणून सो त्या प्रकारारी ते उत्तर दिशा देखून उत्तर दिशाचे दैवत सोम
सोम तो थंय दोकोनूय त्या सायड दोकोनूय म्हगेलें रक्षण करी म्हणून आमकां प्रार्थना करता आसत आमी पळयत. सो आमी नेक्स्ट श्लोक वचया 19th. ईशान्यां पातु भद्रो मे सर्वमङ्गलदायकः संसारभयदः पातु मृत्योर्मृत्योर्न क्लेशरी. सो हांगा ईशान्यां पातु भद्रो मे भद्र म्हळ्यार ऑस्पिशियस शुभ हें देवा उडगास केल्यारीची पुरा नमुन्याचें सर्व मंगलदायक. सो असेल ते देवाला उडगास करचे. प्रल्हाद महाराज सांगता असं पातु भद्रो मे सर्व मंगलदायक पुरा प्रकाराचे शुभ जेवस्त असेल असं. सो ते आता उत्तर पूर्व दिशा देखून खंयचे सूर्यदेव कोणाला त्या त्या दिकाचे आराध्य जावन आसा थंय दुखवता त्या दिकानय मुगेलें रक्षण करीन. आनी हांगा सांगचें की मृत्योर नरकेशरी म्हणून पुरा कशी एक होड भंय मृत्यूचेंच पुरा जनाक खंयचेंच आनी संसार भय संसाराचे आशिल्लें कश्ट आनी मृत्यूचे कश्ट हें पुरा कशी एक होड पुरा जनाक मनांत ते एक भंय आसता. मृत्योर केशरी. सो हातू आमी पळयत की कशें एक पुरा जनालें जिवनांत मृत्यू म्हणून एक येवचें आसा जाल्यारीची हे समयार वय कोण देवा तुगेलो भक्त आसा ती भायचे दृश्टीन पळयल्यार तांणी मृत्यू जालना तांगेलें तांणी देह सोडला म्हूण दिसतलें जाल्यार देवा तुगेल दय आसल्यार तूं तें मृत्यू काळ न्हू हें संवसारा देखून ताका भायर काळ न्हू तुगेल्या लोकांक तूं ताका आपोवन व्हरता म्हळ्यार हें जगत्याचें संसार चक्रा देखून हें संसार भयत पळा तूं म्हळ्यार कशें की हें संवसाराचें एक भंय आसा तांत देखून तूं भायर काळ न्हू तें मृत्यू म्हणून हे समयारी तूं रक्षण कोर न्हू तूं तुगे लोकांक तूं घेवन वता आनी हे संवसारांत पास एक जन्मा येवका म्हूण ना कसले की पुरापशे एक व्हड भंय होच विशयार आसा म्हूण सो ईशान्यं पात भद्रो मे सर्व मंगलदायक संसार भयत पातु मृत्युर्नरकेश. सो देवा तूं म्हाका ह्या जगत्याचेंच हें संवसाराच भंया देखून मृत्यूच भंया देखून तूं रक्षण कोरता आनी हांगा हे संवसार चक्रांत देखून भायर पडच तसलें तुगेलें रक्षण जावका म्हणून हांकां प्रल्हाद महाराज प्रार्थना करता आसा देवा. आयच्या सेशनाचे लास्ट श्लोक आमी पळोवया 20th. इदं नरसिंहकवचं प्रह्लादमुखमण्डितम् भक्तिमान्या पटे नित्यं सर्वपापै प्रमुच्यते. हे नरसिंह कवच हे प्रल्हाद महाराजान तागेले मुखा देखून प्रल्हाद मुख मंडितम म्हणून तें हें नरसिंह कवच सांगिल्लें आसा म्हूण आनी कोण हें भक्तीन वाचिता ती तांगेलें सर्व पापै प्रमुच्यते पुराच पापाचे नाश जातले अशें सांगिल्लें आसा. सो आज आमी इतल्यांची 20ची हे श्लोक कवर करूया. नेक्स्ट टायम देखून आमी मुखावेल श्लोक लास्ट 10 श्लोकाचे कंक्लुजन करून आपास एक पंता ओवरव्यू कर 7:38 चलिल्लें आसा. सो आतां आमी क्विकली रिकॅप करून कोणाले कसले कॉमेंट कोणाक कसलें शेअर करपाक आशिल्लें करूं मागीर आमी आयचें सेशन हांगा स्टॉप करूं. सो हांव क्विकली रिकॅप करता तेन्ना कोणाक तुमकां कसलें कॉमेंट करपाक अनम्यूट करून कसलें शेअर करपाक जाल्यार वेळ करूं. सो आमी हाची पळयलेलें की फर्स्ट की कशी नरसिंह कवच म्हळ्यार देवाल विशय देवाल ते पुरा ते रुपाचे उडगास करून तागेले मुख कशें आसा हात कशें आसा नाभीज कशें आसा हे पुरो एक विशय उडगास करून आमगेल खातीर रक्षणा खातीर प्रार्थना करून घेवचें तशें न्ही हें नरसिंह कवच प्रल्हाद महाराज जालें. सो आमी आयज 9th श्लोका देखून स्टार्ट केलेलें. 9th श्लोकांत आमी पळयलें की कशी स्मरण शक्तीचें भारी एक विशेष जावन आसा म्हणून स्मरण करची शक्ती आसल्यार आमी ते स्मरण शक्तीचे उपयोग चांग रुपारी देवाल विशय आनी देवाल संबंदीत तशें विशय सदैव जावन तें स्मरण करीत ताका देवाले हें स्मरण शक्तीचें रक्षणा खातीर आनी त्या देवाल मुखम लक्ष्मी मुखप्रिय तशें त्या मुखाचें एक चंद्राई ती आमकां केन्ना स्मरण येवका म्हूण तें रक्षण करून घेतिलें. मागीर आमी पळयलें की कशी की एक जिब्बेचें
कशी आम्ही उडगास केले की कशी आम्ही नामस्मरण करताना देव आमगे जिब्बेरी नांदता म्हणून. सो तशें ते एक जिब्बेचें रक्षण करता म्हणून. आणि ते आम्ही ते जिब्बेचो उपयोग कसो लायक देवाल विशयी सांगच्याक आणि देवाल विशयी आम्ही म्हणटात पळय उल्लोस तशी जावं म्हण ते जिबेचें रक्षण करी. मागीर आम्ही पळयलें की कशी कंठस्थ की कंठा दुखून येवचें आमगेल कसो विषय असले री तर देवा तुगेल विषय उल्लोस तशें आमके एक भाग दी आनी आमगे कंठाचें रक्षण करी म्हणून. आणि कशी देवान पुरा एक नमुने विशेष लिला दाखोवन दिलेले ते दिव्य शस्त्रतान तागेले बुज्जार धारण केलेले तशें ते दिव्य शस्त्रान बुज्जार धारण केले आमगेल बुज्जाचें रक्षण करी. मागीर 12 श्लोकांत आमी पळयलेलें की कशी पुरा दिकेन रक्षण कोरका आणि हृदय योगी साध्यस्य कशी पुरा योगी जनाल हृदयान तूं आसा तसेल त्या देवा निवासम पातू मे हरी त्या मेगेल हृदयाचे एक रक्षण करका. आणि खंयची करकमलान देवा तूं देवता जेन्ना आशीर्वाद करता कोण विंगड जेन्ना आशीर्वाद दिता ती तसेल तें आमगेल हाताचें रक्षण करी म्हणून. मागीर आमी पळयलें कशी देवालें प्रल्हादालें कशी ताणें तें हिरण्यकशिपू पोट तागेलें पिंजून तें अंत काडलेलें तें आमी विशय पळयलें. तशींच आमगेलें एक हें कुर्टाचें खंयचे कुर्टारी देव ते सगळ्यांची म्हळ्यार आमगेले देहाचे भार आसा तशें ते कुर्टा वेस्ट तशें ते देवान रक्षण कोरता. आनी ते नाभीचे विशय पळयलें की कशी नाभी म्हळ्यार देवाली तें ब्रह्मांजन्मान येवच तसली ती म्हूण ते कसं एक विशेष देवाली लिला. मागीर आमी पळयलें कशी अनंत शेष आणि विराट रुपा विशय पळयलें देवान रक्षण कोरता. मागीर 15 श्लोकांत आमी पळयलें कशी ते देवाल ती आमी नरनारायण विशय सांगिल्लें कशी जांगे दोखून देव ती उर्वशी आयली म्हळ्यार कसं हे जिवनांत तूं हे लोकांत आकर्शक आसा ते देवाल नमिताची तशी आमी देवाक आमगेलें तळवी नाभी आणि असं पुरा एक भागाचे आमी रक्षण करी म्हणून देवाल विशय उडगास करून आमगेल करती आमी ते प्रार्थना करचे ते एक ब्रिजेसी कनेक्ट करून. मागीर आमी विंगड पुरा श्लोका मुखावेल श्लोका 16 दुखून 20 पुरा दिकेन देव सहस्र शीर्षा पुरुष पातू म्हणून पुरा दिकेन एक आमी देवता ते स्मरण केलें खंयची देव सायडा आराध्य देव आसा ते दिकेन मात देवाल पुरा कडेन आसा म्हणून सहस्र शीर्षा देव तशें त्या पुरा नमुन्याचे सायडा दाखोवन देवान रक्षण कोरका एक डायरेक्शना दाखोवन ते आमी प्रार्थना केली. सो लास्ट आमी 28 श्लोकारी आमी 19 श्लोकांत हे पळयलें की संसार भय की पुरा पशेक व्हड भय म्हळ्यार संसार आनी मृत्यूच भय म्हणून. आनी देव मात कसं न्हय ईशान्य पातू भद्रो मे सर्व मंगलदायक. सो तशें ते एक देवाले उडगास करतना आमकां खंयचें हें जिवनांत तशें ते भय तातूंत देवान रक्षण कोरका म्हणजे कवचाचें व्हड एक प्रार्थना. आणि हे कोण नरसिंह कवच म्हणटा ती प्रल्हाद महाराजान प्रल्हाद मुख मंडितम पुरा नमुने सर्व पाप प्रमुच्यते तसं पुरा पापा देखून भायर पडचें तेव्हा तसली एक प्रार्थना. सो आमी हांगार रावया नेक्स्ट टायम आमी 21 देखून 30 श्लोकाचे कंक्लुजन नेक्स्ट वीक करूया. सो आतां कोणाक कॉमेंट करता जाल्यार करूया. धन्यवाद पुराजन कोण कोण चॅट बॉक्सार मेसेजेस घालता आसत न्ही तो पुराजना धन्यवाद. हरे कृष्ण. कसं चूक जाल्यार क्षमा पडटा. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. विजय माताजी स्मिता नायकांका नलिनी माताजी. हरे कृष्णा वेणी माधव प्रभु. धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा लक्ष्मी सारी भट माताजी. प्रभू जी ಬೆಸ್ಟ್ हरे कृष्ण. ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಜಂಕ್ ಇದಕ್ಕೂ ಏಮಳಲ್ತ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಜಾಯನೆ नरनारायण का इंद्रा तांणी हांतू ध्याना बशिल तेतना तांगेले जंगी दोकून उर्वशी जन्म प्रकट जाता. ಥ್ಯಾಂಕ್ नरनारायण ऋषी म्हळ्यार देवाले स्वरूप म्हळ्यार देवाल जंगे दोकून ते आयिल्ले ते इतले तेका आकर्शक म्हणून म्हळ्यार देवाल जंगेन तूं इतले चंद येस म्हणून तशें ते देवाल ते पुरा एकेका भाग उडगास करता आसत न्हय तशी.
अर्जुना उर्वशी नव्हतं येऊन एक वर्ष नाही का वय वय या माती ताची फुडेच काणी ताजे फुडली ताची फुडली वय वय म्हळ्यार फक्त देवाल जंग येदोकून वय कशी ते उर्वशी म्हळ्यार म्हळ्यार देवाल एक एक ते अंग इतले दिव्य आसा म्हण त्या प्रकाराने मात एक विषय अंत उडगास करची म्हळ्यार की हे जगत्यांत खंयच्यो एक आकर्षक विषय आसा ते देवाल दखूनू आयलो म्हण त्या प्रकारान ते एक प्रकार मनावर तसलो विषय त्यावे बा वय भारी लायकून सांगला प्रभूजी तर आपण तुम्ही हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण सावरमती हरे कृष्ण हिमापाई माताजी हरे कृष्ण आणि कोणाक कसं शेअर करू का की तुम्ही करू येता सेशन ऑन आसा अनम्यूट करून त्याच्या मागीर आमी सेशन कंक्लूड करू हरे कृष्णा प्रभुजी हरे हॅलो कृष्ण हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभुजी ने हरे काय कृष्ण नर्सिंग कवचा आम्ही बी कळलं की नाही सध्या आम्ही म्हणटी उरताच्या मी रिसाइड करताच्या मी ताचे अर्थ ऍक्च्युली कळलंय की आम कशी केन्ना गेल ना फक्त मंत्र म्हणटी उरताचे मी त्या अंतराळ सेशना भितर कळटाच आमकां की मंत्र मिनींग कितली आमी एक मंत्र बी केन्ना केन्ना कळलंय भितर अशी मिनींग मिनींग कळू का आमी कळका आमी कसलो आसा हाचे मिनींग म्हणून तर तुम्ही बरेचकांना बी सांगतासात तुम्ही अंतुला सेशना भितर प्रत्येक श्लोका मिनिंग हांव परत आयकतले आता थँक्यू प्रभुजी थँक्यू हरे कृष्ण विश्वांबर प्रभू धन्यवाद एक हरे लायक कृष्ण एक पॉइंट प्रभुजी. हरे कृष्ण सांगेन ते कसं नाही कवच नरसिंह कवच स्तोत्र हम्म. इतले मटक ते हें आसा की इम्पॉर्टंट आसा म्हळ्यार आमकां देवाले फर्स्ट वर्णन करून मागीर प्रति एक देहाचे एक एक पार्टाक आमकां रक्षण कर म्हणून मागीर आमगे स्वता सराउंडिंग दिक्क तुवें आमकां रक्षण कर म्हळ्यार बद हें कवचची आमगे कितें तरी देवाले कवच म्हणटा म्हळ्यार बद्द त्याची फुल मिनिंग इतू चंद आसा तुम्ही मस्त चंद कोण सांगता ती धन्यवाद हो प्रभुजी हरे कृष्ण सुतानी बद्याची तुम्ही सांगल्या म्हणक्यानी ह्याच पेशी विश्वांबर प्रभू सांगल्या म्हणक्याची एक एक श्लोकाचे इतले अर्थ तंतू म्हळ्यार त्या मना वेल्यारी हर एक म्हणतात पळय एक संतोषा विषयी हो एक कदाचित अर्थकांड घेवन आमी मना व्हरता सो भारी खुशी धन्यवाद माताजी धन्यवाद विश्वांबर धन्यवाद वत्सलाशिनी माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण ऍक्च्युली हे श्लोक म्हणताना आमकां सान आसतना हे रामरक्षा स्तोत्र सांगचे म्हणून सांगता आसली रामरक्षा स्तोत्र सांगताना वरी आमगेले पुरा देहाचे एक एक भागाचे रक्षण कर रे देवा रामा म्हणून बट तितले तेन्ना आमगेले मनाचे बुद्धी पर्याप्त आशिल्ले जाल्यार आतां कळटा हे पुरा भुजव असो आमगेले जांग असो आमगेली स्मरण शक्ती असो वाकपटुत्व असो हे पुरो देवार स्तुती करच्यान देवार सेवेन करच्यान तूं ताक तत्पर कर आनी चांग कर म्हणचे हे आम्ही ऐकूचे हाजी नरसिंह कवचम सिक्किल निमित्ताच आता इवन खंयचे आमी रामरक्षा सांगतलीची किंवा नरसिंह कवचम सांगतली किंवा नारायण कवचम तेन्ना आमगेले मनोभाव हेच आसतले की देवा हे पुरे आमगेले बॉडी पार्ट्स रक्षण करता तुगेले सेवेंत घालच्या कर सो हे एक चंद विषय हे नरसिंह कवचम सिक्कीचे हरे कृष्ण हरे वय कृष्ण माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण म्हळ्यार कशें की एक म्हणटात पळय आमगेले एक मनुष्य जन्म येईल खातीर देवाल प्रिती देवाल दया प्राप्त करची म्हळ्यार एक व्हड विषय आनी हे देवाल प्रिती देवाल दया प्राप्त करता ती पात्रता येवका आनी ते पात्रता येवच्या खातीर आमगेले ते भावन तशें सुका की देवा की तुगेले हें कसन की म्हगेले कसन की तुवें दिलेलें निमित्त हें तुगेले सेवेंत उपयोग जावं तसलें एक भावन आसा म्हूण आनी तें म्हाका ते सेवेंत तूं येवच ते हरे कृष्ण मंत्र तशी न्हू की देवा तूं म्हाका सेवेंत घाली म्हूण तुगेले सो म्हाका ते सेव करता जाल्यार वय आमकां देवान दिलेले ते उपयोग करची शक्ती ताकेल तूं रक्षण करी ताका आमी चांग रुपार उपयोग करीत सो ही एक भावना आसा खंडिताची सो धन्यवाद गोंय कॉमेंटा खातीर हरे कृष्ण आनी कोणाक कसं शेअर करपाक की जात तसल्यान आमी सेशन हांगा कन्क्लूड करूया 3 पंथ हरे कृष्ण महामंत्र म्हणून आनी नेक्स्ट टायम लास्ट 10 श्लोक आसा ते ताचे विशयी डिस्कस करून आमी नरसिंह कवचा सेशनच कन्क्लूड करू सो हांगा सेशन कन्क्लूड करूया हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरे कृष्ण। धन्यवाद सेशन जॉइन केलेलं. नेक्स्ट संडे आम्ही कंटिन्यू करूया नरसिंह कवचाचं डिस्कशन. हरे कृष्ण.